मुझे पॉइंट कंप्लीट करता हांव तुका सांगता बाप तू घाटार गेल्यार आपली पॉलिटिक्स सोडचो ना कित्याक म्हणटा तू तेकाच आम्ही चल्ला ते तू माझ्या बरोबर येयला तुझ्या बरोबर जंतर मंतर आयला तुझ्यावर कामही केला तुम्ही आणि खोटे नाही खोटे सांगपाचे बारीक पळोवंक गेल्यार तुम्ही चढ तुमची पॉलिटिक्स आहा म्हणून पाठ पडला सगळे सत्य सांगता तुका बस तू सांगता ऑब्जेक्टिव्ह खंयच्या पॉलिटिक्स काँग्रेस ऐकून पॉलिटिक्स नाही ते बँकेन चीफ मिनिस्टराक इन्स्ट्रक्शन दिल्या म्हणून आज आम्ही जगता दिल्ली कितले रिप्रेझेंटेशन केलं ते सुनील तुका खबर आसा पार्टी रिप्रेझेंट करता तुमका सांगता तुमचे क्विकली सांगता तुका श्रीपाद नायकान आमकां सेंट्रल फायनान्स मिनिस्टर काँग्रेसवाल्याकडे अपॉइंटमेंट मेळना जाली श्रीपाद नायकान आमकां घेवन गेले आणि ताबडतोब केन्ना सुरवातीक ताबडतोब इन्स्ट्रक्शन आयले बँकांक की रिस्ट्रक्चर कर म्हणून आणि 6 महिने रिस्ट्रक्चर केल्या आणि काँग्रेसवाल्यांक आमकां अपॉइंटमेंट सुद्धा मेळना एक महिनो बसून थंय संदीप एक गजाल सांग दोन लास्ट सेगमेंटा मरे वता पण 2 महिन्या भितर स्टार्ट जातले इतली प्रश्न सांगले ना मेलवानी बाब म्हणटा 2 वर्सां लागतली इतली सगळी जावपाक तुका दिसता 2 महिन्या भितर जातले हे आम्ही म्हणजे एक मिटींग जाल्ली मेलवानी बाबा कडेन तेन्ना आमकां तेंच्यांनी हे सांगिल्लें आतां सरकार म्हणटा आमी हे करता पण आमकां टायमाचो पिरियड ना दिसता सुप्रीम कोर्टान जर फाल्यां हियरिंग हे दिलें की मायनिंग स्टार्ट कर जाल्यार सरकारान आपूण फूल रेडी जावन जाता तितले बेगीन करपाक जाय आमची कोणा कडल्यान टायमाचे अश्युरन्स मागना आमकां म्हणटा आमी फाल्यां चालू जावपाक जाय सेकंड गोश्ट आतां कोणी आतां जे चल्लें हांगा पळय हेकाच लागून हें मायनिंग अजून पर्यंत उरलां लोकांचो प्रश्न हांव खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचो न्ही हांव मशिनून येतून आयला मेलवानी बाबूय खंयच्या पार्टीचो न्ही आतां तुमी म्हणटा चंद्रकांत बाब हांगा बाज म्हणून आयला पूण ते उलयले जाल्यार ते बीजेपी ऑल दी खंयचे ना प्रत्येक जण खंयचे तरी खंयच्या पार्टी कडेन खंयच्यान तरी इनडायरेक्टली तरी रिलेटेड आसा म्हाका एक गजाल सांगात मेलवानी बाब ज्यो गजाल तुमी लिस्ट आउट केल्यो त्यो करपा खातीर सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाक रावपाची गरज आसा गरज ना गव्हर्नमेंट कॅन सायमल्टेनियसली डू आता करता काय ना ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली केल्यो पळय मेलवानी सांगपाची गव्हर्नमेंटाक आत्ताची गरज ना एक मिनिट let state government take its steps because it has a massive bureaucracy. Let's have a central government and let a responsible party like Communist Party which is at the center let us all come together. आता आम्ही झगडून फायदो ना रे कोणाक फायदा आता आम्ही बुक्या पोटार वताक बसल्या आणि जर तुम्ही करिना तुमचे पावला सारकी आम्ही येतले बडोवपाक गव्हर्नमेंट आपल्यो स्टेप्स ज्यो कितें आसा त्यो घेयत आसा त्यो सगळ्यो स्टेप्स प्रत्येक कोण तरी विचारता किंवा कोण हे करता ताका सगळ्यो स्टेप्स सांगात बसचेना म्हाजें म्हणणें आसा जर मेलवानी बाबाक हेच्या पयलीं सांगलेलें तर बाबा मायनिंग बंद पडलें आसत जाल्यार पर्रीकार अशी पॅकेज दिवपाक तयार आसा तेजे मायनींतले जे बंद आसलेल्या कामगारांक अर्दो पगार घरा कडेन बसून पर्रीकार दिता जाल्यार मेलवानी बाबाक खरें दिसचें नासलें पयलीं सांगलेलें जाल्यार त्या ती काही गजाली मेलवानी बाबाक आतां खऱ्यो दिसना हेजेर सोल्युशन एकूच आसा जेन्ना स्टेटीचे आनी सेंट्रलाचो गव्हर्नमेंट एक जातलो आसत एका विचाराचे पळय न्हू तेन्ना तेजेर दिस इज माय लास्ट सेगमेंट क्रिस्टोफर बाब मनोहर पर्रीकार परत सांगता की मोदी आयलो की ह्यो गजाली जातल्यो आय विल सॉल्व दिस इश्यू आय विल सॉल्व दिस इश्यू आय विल सॉल्व दिस इश्यू तुमकां दिसता जशें प्रमोद बाब म्हणटा की सेंटराकय जर मोदीचें सरकार आयलें हांगा जर मनोहर पर्रीकार आसा एक जो मिसकम्युनिकेशन कितें मिसकॉर्डिनेशन जें जाता तें सॉल्व जावन ह्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो आतां प्रमोद बाब म्हणून लागलो मिस्टर मनोहर पर्रीकर ह्या देशाचो पंतप्रधान जावपा लायक आहा म्हणून हांवें म्हणना जाल्यार तेणें जर म्हणला जाल्यार मोडीक कित्याक प्रोजेक्ट हांवें तशें
किती दिसता क्रिस्टोफर बाब? आणि मोदी तो सेंटराक येतलो तो पावना पहिला ते म्हणतात तो आयलो जाल्यार आमी करतले जाल्यार तुमकां कितें दिसता जातलें? कानांक वांगी बांदपाचे प्रयत्न चल्ला तेच प्रयत्न केन्नासून चल्ला ते आमी पळयला. मोदी येतलो मोदी येवंक ना ताचो प्रश्नच ना. आता इतलो सारको पॉवरफुल बीजेपी ऑपोजिशन आसलेलो जाल्यार आमी आनी फुडें उलयना कित्याक खुबश्यो गोश्टी आमी दोळ्यान पळयला. पूण एक म्हाका सांगपा तुमच्या प्रश्नाक स्ट्रेट उत्तर दिता. मोदी यो ना यो कांय फरक पडना गोंयकारांक. ज्या मेरेन गोंयकार आनी आमी सगळे एक जावन मायनिंगेक हात लायना. आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन समज मायनिंग चालू केलें जाल्यारूच मायनिंग चालू जातलें. सुप्रीम कोर्ट सुद्दां आमकां आडोवंक ओके तुमकां दिसता की मोदी आयल्यार तुका चड बरें जातलें काय लास्टाक सेंट्रल गव्हर्नमेंट आपल्यालेच हित पळयतलें आणि राज्य सरकार आपली हित पळयतलें? अशें आमी पयलींच्यान आमी हेच म्हणटा की दोनी कडेन जर एक सरकार आसा जाल्यार एकामेकाक कोऑपरेट करता. मग आता गोंयांत बीजेपी आसा अपेक्षा आसा एक अपेक्षा आसा खंयचे तरी एक दोनी कडेन एक सरकार आसपाक जाय. आता अमकेच आसपाक जाय आमी स्पेसिफाय करना कित्याक हांव नॉन पॉलिटिकल हातूंतल्यान पण दोनी कडेन एक सरकार आसत जाल्यार कोऑर्डिनेशन बरें जाता. कित्याक कोऑर्डिनेशन बरें जाता की हो ताजेर घालता. आतां पर्यंत कितें जालें बीजेपी काँग्रेस घालता काँग्रेस बीजेपीचेर घालता. गोवा गव्हर्नमेंट कितें तरी करपाक सोदता जाल्यार सेंट्रल दिना म्हणटा. सेंट्रल म्हणटा आमी कितें करपाक सोदता गोवा गव्हर्नमेंट आमकां अशे गोश्टी चलता. आमकांय दिसता म्हाका दिसता म्हाजो पॉयंट दोनी कडेन आसलें बरें एक आशिल्लें बरें कित्याक आमचो सुटाव जातलो. तुमकां दिसता मेलवानी बाब प्रामाणीकपणान एज ए सिरियस बिझनेसमॅन आता you feel that political equations at state and center will definitely get better when there is a common government in state and center. But state government should also keep in mind what if that does not happen. Ultimately mining in Goa is a state problem. It troubles our citizens within the state. Karnataka पडलेलं ना तुझे कितें जाता, दिल्लीक पडलेलं ना तुझे कितें जाता. But we should also have a plan. Plan B should also be a strong plan. पण प्लॅन ए कितें तुजो? Plan A, if it is there, of course there will be a push. Definitely. Plan A is Modi. Plan A. But state government is right now not having plan B. No wonder businessmen are supporting the Modi. Of course, no, because we want to solve our problems. Okay, quickly, तुमकां तर पॉलिटिकलीच उत्तर दिवची पडटलें सध्या इतली सगळी जाता ह्या प्रश्नाचेर. आणि पॉलिटिकल दिवंक नसले तरी सुनील आपण तो पॉलिटिकल to add to Christopher's words, you must remember what was the origin of the BJP. It was the party of the traders and merchants. And always it has had business. So it is revisiting its roots. roots. It is revisiting The its cat roots. is out of the bag. This is a direct statement. Comrade, this is a direct statement. The cat. No, cat was never in the bag. It is only you didn't see it. but it is for the workers. It is for लोकां खातीर the, and आसा. it is for the workers. And Workers कळयले तुमच्या of course, if business grows, ओके तुमकां दिसता बरें जातलें? बरे जातले कारण अनुभव सांगतो बरे जातले. Quickly, yeah. काँग्रेसीचे सरकार केंद्रात असलेले हांगा बीजेपी 2 वर्ष सरकार आले. हांकां एकूच जाय आसलेले हे बीजेपीचे सरकार उडप म्हणजे मनोहर पर्रीकार उडप आणि मागीर सगळी वाट लावप. 450 ट्रेडर्स आयल्या मरे केन्ना आशिल्ले 450 ट्रेडर्स आयल्यामुळे सगळो गोंधळ जालो. 450 ट्रेडर्स आयल्या कॉम्रेड 450 ट्रेडर्स हे कांयच जावपाक नाशिल्लें. 450 ट्रेडर्स हाच्या मुखार ताचो अभ्यास आसा अभ्यास केल्लो अशें दिसता. तो अभ्यास केल्लो आसा त्या अभ्यासा प्रमाणे 2 म्हयन्या भितर सेंट्रलात जर दुसरे म्हणजे हेच गव्हर्नमेंट सेंट्रलात येत जाल्यार खरोखरच बरें जातलें. बरें ओके सुनील कांय लोकांक तुम्ही बकडे केले. आमी न्ही रे तूं म्हाका मातसो तुका चड टायम दिवचो पडटलो कित्याक आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस पॉयंट मातसो 2 पण पॉइंट टू पॉइंट क्विकली देन आय विल टेक फायनल कमेंट्स ऑन प्रमोद. पॉइंट टू पॉइंट क्विकली ओके पयली म्हणल्यार जे आता सगळ्यांक म्हणटा की सेंट्रलाक आनी स्टेटाक जर गव्हर्नमेंट सेम आसत जाल्यार इट इज बेटर. आय विल से ताका इट इज नथिंग न्यू कित्याक हाजे पयलीं सेंट्रलाक आनी स्टेटीक गव्हर्नमेंट नासतना मायनिंग गोंयांत चलतालें बरे भशेन मायनिंग चलतालें. हे मायनिंग जे गोंयांत बंद जाला आय विल मेक अ स्ट्रेट पॉइंट दिस इज बिकॉज ऑफ इगो ऑफ मनोहर पर्रीकर. बरें नेक्स्ट पॉइंट 3 जे आता म्हणला की हांच्यांनी म्हणलें की ट्रेडर्स खुबशे आयले 400-450 ट्रेडर आयले. खंयचे देशाची आनी खंयचे जबाबदारी तुम्ही घेयात काय सांगता जबाबदारी न्ही जबाबदारी घेवपा प्रश्न ना. आयक तुमकां सांगता खंयचे देशाची खंयच्या सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की खंयच्याय मनशाक तो एक लेबरा पासून तो ट्रेडर जावचो एक्सपोर्टर जावचो आनी तो मनीस वयर सरचो म्हणून खंयचे म्हणटा हांचे हांव तांकां स्ट्रेट एलिगेशन केला हांवें पयलीं पार्टीचो तांची पार्टीच्या आपली उतरां उलयलो. तांची पॉलिसी पार्टीची क्लोज डोर. 4 लोक धंदो करतलो न्हय कॉर्पोरेट लेवलाचे 4च लोक धंदो करपाचो
ओपन जनरल एक्सपोर्ट लायसन्स म्हणून काढले अबाउट 2004-2005 आणि कोण इंटरेस्टेड आहा तांकां एक्सपोर्ट करपाक परमिशन दिवपा लागले. त्या खातीर खुबशे ट्रेडर जाले. पण हेच पर्यंत एक्स मायनिंग मिनिस्टर दिगंबर कामत रोड टू फायनान्स मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी आणि ही गेव इन्स्ट्रक्शन्स टू द कस्टम्स अँड कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स that no ore should be exported without the consent of the Directorate of Mines by that the royalty has been issued and there is no illegal mine. आणि हे सरकार जे आसा आज करंट गोंयान सरकार आसा हे सरकार लोकांच्या दोळ्याक उदक लावन मायनिंगा बद्दल सिरियस ना. कित्याक सिरियस असले जाल्यार ती जी ड्राफ्ट पॉलिसी आसा ती सारकी प्रॉपर जावन स्टेक होल्डरांक कन्सिडर करून सबमिट केली वतली. म्हाका तर दिसना की कितलेशेच स्टेक होल्डरांक भितरले कन्सल्ट केल्या. हांगा स्टेक होल्डर बसल्या कन्सल्ट करूंक ना. पॉलिसी आयक ना सांगता आता सामको फ्रेश मुद्दा तुमकां हे सरकार जर सिरियस असले रिपीट जावंक जायना म्हणून बगाडिया ब्रदर्स जो आसा बगाडिया ब्रदर्सचेर हेच सरकारान आता FIR रजिस्टर केल्या. हो बगाडिया ब्रदर्स कसो क्वॉलिफाय जालो ई ऑक्शनिंगाक. आता जर फाल्यां कोण NGO जर काढून जर कोर्टान गेलो जाल्यार हें बंद चालू आसा कोण रिस्पॉन्सिबल आसा. बरें दोन मुद्दे आहात. पयलो मुद्दो यू आर बँकिंग टू मच अपॉन मोदी. प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर मोदी. ऑप्शन A B ना मोदी MODI हें चड डेंजरस न्ही. आम्ही प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर मोदी म्हणून आणि केंद्रात मोदीचे सरकार म्हटलां. शेवटी प्रश्न जे हांगासले हांगासलो आमचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे प्रश्न सोडोवपा खातीर समर्थ आसा. आणि जेन्ना फक्त तेज्या विचाराचे तेज्या पक्षाचे सरकार जेन्ना केंद्रात येतले तेन्ना इट इज फक्त कॉर्डिनेशन हे बरें जावंक शकता. आणि हांगाले प्रश्न जर सोडयतलो तुम्ही म्हणटात की कॅपिंगाचो इश्यू सुद्धा मोदी जर आयलो जाल्यार आमी तुगेलो हे करून अमेंडमेंट करून करतले. विषय सुद्धा जो आसा पळय न्ही हो सोडोवपा खातीर स्कोप उरलो. आमी म्हणटा ते फाल्यां सकाळी आमकां गोंयच्या जनतेक बाबा 20 मिलियन 45 मिलियनची गरज आसा हे वयर आमकां पटोवन दिवपा खातीर आमी बाजू मांडूंक शकतले आनी त्या अनुसार तो विशय सुटूंक शकता हे म्हणणें आहा आमचें. दुसरी गजाल जो खूब म्हत्वाचो मुद्दो मेलवानी बाबान काडलो की यू डोंट सीम टू हॅव अ प्लॅन B. जर तुमचो प्लॅन A मोदी जर जायना जाल्यार प्लॅन B कितें आसा. प्लॅन B काय तो मागीर चिंतपाचो ना. ऑफकोर्स आमी ज्या रितीन तयारी दवरलेली आसा त्या रितीन हे मायनिंग जे आसा हे जशें प्लॅन B सुरू जावपाक जाय मायनिंग सुरू जावपाक म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी उपरांत मायनिंग व्यवस्थीत रित्या गोंयांत सुरू जावंक शकता. इतक्या रितीन गोंयच्या सरकारान आनी मनोहर पर्रीकर प्लॅन B तयार दवरलेलो आसा हेज्या खातीर. कारण फाटले फावटी जशें दिगंबर कामतीन पूर्ण मायनिंगेचे गट्टान करून दवरलेलें आसा तसो विशय ना. प्लॅन B बी हेजेर तयार आसा. बरें म्हाका दिसता इतल्याचेर आमी रावतात. खूब हिटेड डिस्कशन जालें आनी सगळे जाणांनी बरे भशेन मुद्दे मांडले. आणि म्हाका दिसता की जी हीट आहा ती हांगाच उरतली ती स्टुडिओ भायर वचची ना. आमी इतल्याचेर हांगा थांबतात. तुम्ही सगळे जाण आयले आनी विचार मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.